Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जेरोबोआमान आपल्याच मनात चिंतले, आता राजवटकी दाविदाच्या घराण्यांत परतून येतली. ही पोरजा आदलेच भाशेन योद्न भेटोंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरुसल्या वचत जाल्यार पोरजेचीं काळजां नव्यान आपल्या धोनया रोबोआमा जुदाच्या राजा वाटेन ओडतली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रोबोआमाशी परततली. मागीर आपणाच भितर नियाळून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरजेक म्हणलें, तुमी जेरुसल्याक गेल्यांत ती पुरो. इस्रायेला पळय, हे तुजे देव. ताणींच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत. आनी पोरजा बेतेल आनी दान पर्यान वचूंक लागली आनी हेंच तें पोरजेचें पातोक. उंच दोंगरांचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुळींतले न्हंय आसलोले चलत्या लोकांतले यादनीक नेमले. त्या भायर जुदाच्या राज्यांत पाळतालीं तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याचे 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेदीचे पावंडे चडलो. अशें बेतेलांतूय केलें आनी आपणें केल्ल्या पाडकुल्यांक योद्न भेटयले. बेतेलांत उंच दोंगरांचेर मंदिरां बांदलोलीं थंय ताणें यादनीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबोआमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक नात, पूण चलत्या लोकांतले उंच दोंगरायल्या मंदिरांचे यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावंक खुशी दाखयलोल्यांक उंच दोंगरायल्या मंदिरांचे यादनीक कशे तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोबोआमाचे घराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घराण्यांचे निसणटोण जावन प्रिथुमेवेलें तें नाटाक जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विजमितांची पर्वा केली ना. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरे भाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. पडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्लीं उरतीं कर्तुत्वां, खामाच्या देसांत 9 विस्मितां, तांबड्या दर्यांत ओजापांचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारोकाक
ती विसरली. जबाब तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक फावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात, कित्याक पळयात आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना, आनी उपाशीन तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थोकोन पडटलीं. तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस थावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातोलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसांकडेन दिले. आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी धादोशी जालो आनी उलोवल्या कुडक्यांनी 7 करोण भरोवन काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोकडोच आपल्या शिसां बराबर होड्यार सोडून दालमानूत प्रांतांतलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ हे तुजे देव. राजांचे पयलें पुस्तक ओवेस्वर 12 ओळ 20 आनी 8. नियाळाक आधार. कांय म्हयन्या फाटीं ओडिसांतल्या कोटामातेरू गांवांत एका क्रिस्तांवांक हिंदू जावंक बोळ करताले, पूण ताणें तें नाकारलें आनी आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक चिकटून रावलो. हाका लागून दुसऱ्या धर्म राष्ट्रवाद्यांनी ताका मार घालून जखमी केलो आनी हेरूय क्रिस्तांवांकूय जखमी केले. आयच्या पयल्या वाचपान जेरोबोआमान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरजेक म्हणलें, पळय हे तुमचे देव. आनी खोटी उलोवन सांगलें, ताणींच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं. आनी पोरजा विसरली कशे भाशेन सर्वेस्परा देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडलोलीं ती. आनी भांगाराच्या पाडकुल्या फाटल्यान वचून पातोक केलें. भारतांत जायते मनशां आपलो धर्म जियोंक जायते सोंसतात. ओदीक करून जी मिसावांच्या गांवांनी वो वावर करतात तांकां जायतो दुमाळो आनी पिडापीड सोंसूंक पडटा. आमच्यो पाद्री माद्री थंय सोंसतात तें आमच्यान आनी
अनुभव करूंक जायना. आमी सगळीं क्रिस्तांवां एकवटान जियोंक वावरुया. आमच्या धर्मा वयर वाद विवाद चलता तेन्ना आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी जेजूक साक्षी दिवया. जेजून आमच्या पासत केल्लीं सगळीं बरेपणां परगटुया आनी स्वताक गोवाय दिवया. मोगळ्या बापा, जेजूच्या नांवा पासत बेमान भोगूंक पडटा तेन्ना आमी धैर्यसाणी नासतना जेजूच्या उतराक कान दिवन ताच्याच वाटेन आमी चलूंक आमकां जेजूच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.